ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. हे अधिक मासाचे पर्वकालाचेरी आम्ही पुरुषोत्तम मास महात्म्य आम्ही श्रवण करत असायचे. हे पुरुषोत्तम मास महात्म्यांतू कालचे दिवस पर्यंत आम्ही द्रौपदीले पूर्व वृत्तांत मेधावीरशिले एकैक पुत्री दावन सिलसले तिगेले एक विलाप म्हणून म्हणतात त्या नामक अध्याय मी पडेले. तशी जी ती एक भारी एक चिंताक्रांत जावन घेऊन त्या वेळारी असेल तसले एक संदर्भ त्यातनं तिक्का खंची रीतीरी कोण येऊन घेऊन रक्षण करता म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळार आम्ही चिंतन करत असिले. अशी हंतू कथाभाग भितरी अति येऊत तसले एक संदर्भ कसने म्हणरी विनिश्वासपराम दीनाम समुद्धारा मुरगीमिव चिंतयंती मति अपश्यंती दुःखपारम कृशोदरीम. अशी ती चिंताक्रांत जावन घेऊन खंयचेच एक दुःख म्हणून सांगितलं तसले उणी दत्तना के ती गेले उणी दायनाशी ती भारी एक चिंताक्रांत जावन घेऊन असके तशीच खंयचे रीतीर आमकां उद्धार करतले कोणे येताच की म्हणून सांगून राखून घेऊन असती. तशी तामसासाद भगवान भविष्यत विधिनोदितः यदृच्छया बने तस्मिन् परमः कोपनो मुनिः. अशी दत्त म्हणताना प्रति एक क्षण म्हणकेची दुःखार वही काढतस त्या वेळार कसन दत्ता म्हणून सांगणारी त्या एक तिगेला आश्रम लग्गी कोण येऊन पावता म्हणरी अत्यंत कोपिष्ट जावन शिरसले मुनी म्हणून सांगून प्रसिद्ध दुर्वास म्हणून त्यांनी थंय येऊन घेऊन पावताच के. अशी म्हणताना यद्यलोकन मात्रेण त्रस्येदपि शतक्रतुः जटाकलापसंचन्नः साक्षादिव सदाशिवः. ते दुर्वास मुनी खंयचे रीतीर म्हणून सांगून ते नारायण सांगतस नारदा लागी कशी म्हणून सांगणारी यद्यलोकन मात्रेण खंची एक दुर्वास मुनिले अवलोकन त्यान पडेल्ली मात्रान कसन दत्ता म्हणून सांगणारी आजिक जलरीची शतक्रतुः म्हणणारी इंद्र जलरीची भयग्रस्त दत्तके तसल तो दुर्वास मुनिके. तशीची त्यांनी फोडोचे कशी असते म्हणून सांगणारी जटाकलाप संचन्न जटा जूट दावन घेऊन असेल तसले त्यांनी पडोचेक साक्षादिव सदाशिव साक्षात परमेश्वर मणकेची ईश्वर मणकेची त्यांनी पळत असत. म्हणताना यस्त्वजन्य राजेंद्र शैशवेति प्रसादितः तदर्शाकर्षिणी विद्यां दावस्ये सुभोजितः. म्हणताना ते म्हणत असत कसं म्हणरी कुंतीक दलरीची एक वर दिलेल की त्रिदशाकर्षिणी म्हणून सांगून घेऊन म्हणचे त्या दलरीची एक दुर्वास मुनीन ते कुंतीक अनुग्रह केलेल की. म्हणताना कुंती देवीनं कसन की एक केलेल तसल कार्यान प्रसन्न जावन घेऊन दिलेल तसल एक विद्या म्हणून सांगून म्हणले. तशी येनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः रते संयोजित साक्षात दृक्पिण्यासह नारद. तशीची एक कृष्णाली एक सन्निवेश कसन म्हणून सांगत असच कसने म्हणरी एक दिवसाक कसन दत्ता म्हणून सांगणारी दूरवास एक रथावर बसलीच की ते रथ तांडून वरचे कोण म्हणून सांगणारी एकलो कृष्ण के अनेक रुक्मिणी के त्यांनी दोगजण उट्ट जावन घेऊन रथ तांडून घेऊन वत्त असच के. अशी वत्त असताना कसन दत्ता म्हणून सांगणारी दुर्वास सान्विते मार्गे रथे उभाभ्याम चरिते सती दोघजण चमकून घेऊन वत्त असत संदर्भाचेर कसन दत्ता म्हणून सांगणारी त्या रुक्मिणीक ಸ್ವಲ್ಪ दाह दत्ता म्हणरी एक तानिदल्ला म्हणून सांगून घेऊन एक उद्दा पिवका म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळार दल्लिके. तशी सूचितोहम जलार्थिन्या तीन सांगलिके वमना लागी मग ಸ್ವಲ್ಪ उदकाचे एक दवका उद्दा पिवका म्हणून सांगून दितस तशें करून घेऊन आम्ही आता रथ तांडून वत्तसाची वच्ची तशीची कसने एक तक्का व्यवस्था करेत्वे म्हणून सांगून घेऊन म्हणलिके. तसे असताना मुखार वत्त असताना पदाग्रेण संवीड्य वसुधाचलम आणीतवान भोगवतीम त्या वच्चे संदर्भाचे रेची परमात्मान पायी एक पडी गट्टीमान घेऊन भोगवती म्हणून सांगून एक न्हय ते न्हय ऊर्ध्वमुख दावन घेऊन येऊत तशी केली की येऊत तशी कोण घेऊन थंय त्यांनी भारसून घेऊन चमकली. तशी येऊच संदर्भाचेरी ते उद्दा आणि परा दावकदल तशी पिल्ली के ती पिलल तेदना तद्दृष्ट्वा तक्षणोद्भूत क्रोधेन प्रज्वलन्निम त्या पडेल तशीची हक्क दुर्वास मुनिक केदनाय संका म्हणना कोपदली चेडाची तशी कोप इरके कोप येऊन घेऊन म्हणलिके प्रलयालग्निरिव उत्तिष्ठन्न शशाप कोपनो मुनिः अहो कृष्ण ते अत्यंतम वल्लभा रुक्मिणी सदा. अशी असताना प्रलयाग्निरिव प्रलय वेळार कसं एक अग्नी भारी एक दाहनी परत दाखयत पडया त्या रीतीर उठोन कोप्पून राबोवन घेवन
मल्लिकै हे कृष्ण अत्यंत तुगले मोगाची बाहेर कडून रुक्मिणी नवे तशी असताना यद्भवान नाम मज्ञाय अवज्ञाय प्रिया प्रेम परिप्लुतः पायामास पानीय महात्म्यम दर्शयन स्वकम अशा असताना एक बायले वेरी एक योग्य दावन सल कसन की दवन घेऊन तू मक्का तू अवज्ञ कोण घेऊन मिगल वैर कसन की एक तुच्छ भावन दवन घेऊन तू कसन की एक उद्दानी परा तिगलಗೋಸ್ಕರ पय्या नमस्तून घेऊन वैर तशी केल्ले पिऊ तशी परा केल्ली नवे तशी असताना दंपत्योर्भयोरेव विनियोगस्तु युधिष्ठिर अशें असताना हें तुमकां दंपतींक वियोग येवो म्हूण सांगून घेवन तशी ताणें शाप दिल्ले म्हूण सांगून म्हणटात तशी दिलल तेन्ना साक्षात रुद्रांश शंभूतः कालरुद्र इवापरः अत्रे रुग्रतभ कल्प वृक्ष दिव्य फलम महत असल ते एक दुर्वास मुनिले एक कोपकसने म्हूण सांगून घेवन ते नारायणान सांगिल्लें तसले अशी त्या वेळारी सांगता कसने म्हूण सांगणारी रुद्रांश रुद्रांश संभूत दावन सिलसले दुर्वास मुनी तन्नी कशी म्हळ्यार कालरुद्र इव अपर दावन सिलसल रुद्र कालरुद्र म्हण केची आसा के तन्नी कशी आसा म्हळ्यार अत्रे रुग्रतभ कल्प वृक्ष दिव्य फलम अत्रि महर्षीन कसन की एक उग्र तपस्स केले पळया तज्जे उग्र तपस्साचे म्हूण सांगिल्ले कल्पवृक्षाचे दिव्य फलाची तांणी दावन घेवन आसाची म्हूण सांगून म्हणले कशी म्हळ्यार पतिव्रता शिरोरत्न अनसूया गर्भसंभवः दुर्वासा नाम मेधावी यथावी मूर्तिमत्तपः म्हणटना तंगेले एक औसू कोण म्हळ्यार अत्रे अनसूया म्हूण अत्रेल भायर अनसूयेले एक पूत दावन घेवन मेधावी दावन आशिल्लो सलोची तो दुर्वासू म्हूण सांगून तशी तंगेले जटा म्हूण सांगिल्ले खंयची म्हूण सांगून म्हणटा पळया नैकतीर्थ जलक्लिन्न जटा भूषित सच्चिराह ते जटा कशी अस म्हूण सांगल्यार कितलीकी तीर्थ म्हूण सांगिल्लें तसले एक वट्टू दावन घेवन आशिल्लें तसले एक संदर्भ म्हूण म्हळ्यार कितलीकी तीर्थ वचून घेवन थंय तांणी स्नान केला म्हूण सांगून तमलोक्य समायांतम कुमारी शोकसागरात तसले एक शोकसागरांत आशिल्लें तसले हें कुमारीक मेधावीर आशिल्ली पुत्रीक पळोवका म्हूण सांगून घेवन थंय दुर्वास महर्षी येवन घेवन पावलीची उन्मज्जोत्थाय धैर्येण ववंदे चरणौ मुनेः नत्वा साश्रयमानीय जानकी वाल्मीकीं यथा एक संदर्भ आशिल के जानकी सीतादेवीन वाल्मिकीक आश्रमाक आपोवन घेवन चमकल तसले तेंची रितीरी ही मना भितरी धैर्य दवन घेतले के धैर्य दवन घेवन थंय आश्रमाक ते दुर्वास मुनीक आपोवन घेवन चमकल के आपोवन होर्नु अर्घ्यपाद्यैर वन्य फलैः पुष्पेश वेधेर मुनीम ते अर्घ्याक उद्द दिल्लिके पाद्य म्हूण सांगून घेवन पांय धुल्लिके तशीच वन्य फलैः वन्य वनांत आशिल्लें तसले कसन फल मेळटा ते पुर हाण दिल्लिके पुष्प दिल्लिके ते दिवन घेवन स्वागतम पृच्छ सा बाला पूजयामास सादरम ते दुर्वास मुनीक स्वागत सांगून घेवन थंय विनयपूर्वक दावन घेवन तगले उल्लोचक आरंभ केल्लिके ती म्हणटकय नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकर कुतोदिगमनं साधो दुर्भगाया ममाश्रमे तुम्ही अत्रि गोत्राचे दिवाकर इव सूर्यमणके आशिल्ले तसले प्रकाशमान दावन आशिल्ले एक तुम्ही एक व्यक्ती तशें आसतना तुमकां हांव नमस्कार करता खंयचे खातीर तुम्ही हे एक अत्यंत एक दुर्लभ दावन आशिल्ले दुर्भग दावन आशिल्ले एक आश्रम हांगा घेवन पावलीची मम भाग्यतयो जात तवागमन गतो मुने तुम्ही ऐली मात्रनाची मिगेल भाग्याचे उदयदल्ली म्हूण हांव लेखता अथवा मत्पित पुण्य प्रवाह प्रेरितो भवान संभावयितुं मामेव ह्यागतो मुनि सत्तमः म्हणटात मिगेले बापसुले कसन की एक पुण्यान करतना तांणी केलें तसलें तपस्साच पुण्यान करतना तांकां एक दिवं तसर गौरव दिवका म्हूण तुमी हांगा घेवन पावलीच वे म्हूण सांगून घेवन त्या दरीची निमगून घेता भवादृशां पादरजस्तीर्थरूपं महात्मनां स्पृशंत्या सफलम जन्म सफलम चाद्यमे व्रतम म्हणटना तुमगेले एक तीर्थरूप आशिल्ले तसले पाय्याची धुळी मुखांतर दावन घेवन 5 दिवसाक मिगेले एक जन्मोची पावन जाल्ले तुमगेले पाय्या धुळी एक स्पर्श जाल्ली मात्रान दरीची मिगेल जन्म पावन जाल्ले सफल जाल्ले म्हूण सांगून घेवन म्हणटास तशीच आज मिगेले एक पुण्य म्हूण सांगिल्लें तसले कसने म्हूण सांगणारी जन्माची पुण्य जाल्ली मिगेले भवादृशा महापुण्य जन्मी दृष्टिपथम गताः म्हणटना तुमगेले एक दर्शन मात्राची मिगेले जीवन साफल्य जाल्ले अशी सांगून घेवन नुतची तांच्या रेद्राक राबून सोडलिके तशीच सस्मितम मुनिराहेदम दुर्वासा शंकरांशजः तशी नुत राबिल तेन्ना शंकर आत्मज रुद्रांश संभूत दावन आशिल्ले सरे दुर्वास मुनी उल्लोचक आरंभ करता की साधु स्वादु द्विजसुते कुलमभ्युत्सितं पितुः मेधारशे सुतपसः
ಫಲಮೇತಾದೃಶಿ ಸುತ म्हणताನ तुगेल निमिती एक कुल म्हणून सांगितलं वर्धितले म्हणून केदनाकई कुलोद्धारक म्हणून म्हणतात म्हणताना चरडुव म्हणून सांगला केदना कुलोद्धारक म्हणून तंदु विशेष म्हणजे चल्ले चिरडुवांक जरीची हंग हन्नी म्हणतस बळया चिल्ले चिरडू समेत एक कुलोद्धारक दावन घेऊन असताची म्हणून सांगून घेऊन कसले का म्हणून सांगणारी ते एक चिरडुवाल निमिती कुल म्हणून सांगेल सले वृद्धी दत्ता तशीच हे तू येऊचे कारण कशी म्हणून सांगणारी मेधावी रशिले अत्यंत होड तपोबलान करतानाची तुगेले एक जन्म हंग दललस कैलासादहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां तुदाश्रम अनुप्राप्त स्वया संपितोस्म्यहं हांव कैलास चमकललो कैलास अदकून घेऊन हंग येव संदर्भ चेरी हंगा तुगेले एक धर्मशीलता तुगेल धर्मशीलता पळोवन घेऊन हांव हंग तुगेल आश्रम येवन घेऊन पाविलो हंग येवन घेऊन तुगेल कसनगी एक सत्कार घेतला पूजन पळोवन घेवन म्हाका अत्यंत संतोष जाल्ले म्हूण सांगून घेवन म्हणले अशी गमिष्गामी वरारोहे शीघ्रं भर्दरिकाश्रमं द्रष्टुं नारायणं देवं सनातन मुनीश्वरं तपश्चरन्तमेकाग्रम अत्युग्रम लोकहेतवे हा मत हंगदुಕೊಂಡು ಬಾಹರ್ ಸೋರ್ನು ವಚ್ಚಿ ಕೈ ಮಳರಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ನರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ ಹಾ ವತ್ತಸ ತೈ ಹಾव नारायण पळोका म्हणून सांगून वत्तस तसलते नारायण पळोवन घेवन थंय तपश्चरंतमेकाग्रम अत्यंत एकाग्र चित्तावन घेवन हाव तपस्सु कोरून घेवन लोकहेतवे मिगल कतिर्णे लोकाक जनांक चांग दवका म्हणून सांगून तपस्सु करचे वत्तस म्हणून सांगून घेवन ते म्हणले त्या वेळारी ती म्हणतके कसने म्हणून सांगणारी रशे त्वदर्शनादेव शुष्यो मे शोकसागरः अतःपरं शुभं भावी यस्मा संभाविता त्वया केवल तुमगेल दर्शन मात्र नची मिगेले शोक सागर म्हणून सांगिलेची सर्व अट्टून गेलिके तशे कोण घेवन अनिमुखार सुर म्हाका चांग दत्ता तशे कोण घेवन तुमगेल अनुग्रह दावका म्हणून सांगून घेवन म्हणून निमून घेत असती समुद्भूत बृहज्वाला दाबादह भृजं मुने किं न वेत्सि दया सिंधो नरनिर्वापय शंकर म्हणताना कसन की एक अत्यंत भयंकर दावन सिल्दसले एक दुःख म्हणून सांगितले ज्वाले दुखून हाव अत्यंत हें दत्त आशिल्ली दहन दत्त आशिल्ली त्या संदर्भाचेर मिगेले दुःख म्हणून सांगितले दावाग्नी कसने म्हणून सांगून घेवन तुका कसने कळणी मे तुमका म्हणून सांगून घेवन निमून घेतस हर्ष हेतुर्न मे कश्चित दृश्यते सुविचारतः न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति कसने म्हणून सांगणारी तुमकां कळना शाश्य पुरो तर हांव पुनः तुमगेर सांगता कसने म्हणून सांगणारी हर्ष हेतु म्हाका संतोष जावचे कारण जावक जाले कसनेची हंग ना म्हणताना खंयचे एक म्हाका चांग सांत्वन सांगका म्हूण दरी म्हाका चांग मार्गदर्शन दिवक जावक जाले हांव सुखी बाप्पू सुखी कोणे हंग ना मिगेले भावंडनी कोणे नाची म्हाका कोणेची धैर्य दितल नाची कथं कारमहं जीवे दुःखसागर पीडिता यां यां दिशं प्रपश्यामि सा सा शून्या विभाति मे हांव हंग एक वास्तव्य कोरून घेवन खंयचे एक दुःखांत आसून घेवन खंयचे दिक्कांत पडल्यार समेत सर्व दिक्क म्हाका शून्य जावन घेवन दिसतास मम दुःख प्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे असले एक दुःख दुखून घेवन म्हाका पार करी ऋषिवरेण्यानु म्हणून ते दुर्वास मुनी लग्गी ती निमून घेतस नमाम कामयते कश्चित पाणिग्रहण हेतवे अतःपरं भविष्यामि व्रशरीति महद्भयं म्हाका प्राय दत्त वत्तस अशी प्राय दत्त वत्तची कोणे म्हाका पाणिग्रहण करणी म्हणून दरी म्हाका व्रशली दावन घेवन हांव वर्तकी म्हणून सांगून घेवन म्हाका मना भितर एक चिंत दत्तस तस्मान्न जायते निद्रा नरुचिर्भोजने मम ब्रह्मन् मुमूर्षुरस्यैव इति मे निश्चयोधना अशें आसतना म्हाका न्हीद जाल्यारीची कसने पडतना तशें खंयचेय एक भोजन केल्यार समेत ते तांतू भितर रुची म्हाका दिसतना तशें करून घेवन म्हाका ती एकच कसने म्हणून सांगणारी हांव हंत दुखून घेवन पार जावक जाल्यार एक मार्ग कसन म्हणून सांगणारी हांव मरण पावता म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी तांगेले निमून घेतस अशी रडताची ती ते दुर्वास मुनीले द्राक नुत रप्तके रब्बून घेवन दुर्वास तांणी कसन कसन तांकां विशेष दावन जाले अनुग्रह कोरका खंयचे रितीर ह्या उद्दार कोरचे जावचे पुरो असल प्रत्येक निश्चय करताची थंय तिगेले एक चांग दवज गतिरी तांणी चिंतन करतस चिंतन करतना थंय नारद दलरीची निमगिताची किं विचार्य बृहद्धामा परमः कोपनो मुनिः अब्रवीद रशिकन्यातां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे देवालग्गी निमून घेतस कसने म्हणून सांगणारी हें एक केदनाके कोपनो मुनिः कोपो म्हणून सांगिल्लो जाल्यार अत्यंत चड तांकां दुर्वास मुनीक
अशस्तना दुर्वास मुनींती कसन अनुग्रह केल्ले म्हणून सांगताना नारायण देव संचेक आरंभ करतस. नारायण कसने म्हणरी दुर्वास मुनी सांगता की कसने म्हणरी शृणु सुंदरी भक्ष्यामी गुह्यात गुह्यतरम महत आख्येयम नैव कस्यापि तदर्थम तु विचारितम. दुर्वास मुनी सांगता कसने म्हणून सांगणारी अत्यंत गुह्या भित्तरी अत्यंत गुह्य मला गोप्य दावन असेल तसले आम्ही एक विचारू तुमका हांव सांगतस. कसने म्हणून सांगणारी हांव आख्येयम आज मुखार कसन पुरा सांगता प्रत्येक तू ऐकव म्हणून सांगून म्हणतस. नमिस्तरम करिष्यामी समासेन ब्रवीमि ते. हांव तें विस्तार जावन कसने सांगना अत्यंत सन जावन घेवन असेल तसले एक रुपार हांव सांगता. इतस्तृतीयस्तु भगे मासस्तु पुरुषोत्तमः. आणि तू कसने करका म्हणना हे दुःख दुखून घेऊन तुका पार जावकावे एकच कसने म्हणून सांगणारी आत्ता दुखून घेऊन एक मुखारी 3 मासानंतर एक पुरुषोत्तम म्हणून सांगून एक मास येता. ते मास म्हणून सांगितले तसले अत्यंत श्रेष्ठ. तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्यया. त्या एक मासांत कोण पुरा तीर्थांत स्नान करता अथवा आम्ही असेल तसले क्षेत्रांत तशें पुरो तीर्थ स्मरण कोण घेऊन कोण स्नान करता स्नान केलं तसले जनांक गेले भ्रूणहत्यया मुच्यते. भ्रूणहत्या दोष असल्यार समेत ते पाप परिहार दत्तगे. एतत्तुल्यो न कोप्यन्यः कार्तिकादशि सुंदरी. अशें आसतना कार्तिकादी मासांनी पुरास आम्ही कार्तिक स्नान म्हणून म्हणतात. असल प्रत्येक स्नान केल्यार समेत हे मासाक तुलन करतसर खंयचे मास ना हंतू म्हणून म्हणता. सर्वे मासा सुता पक्षा पर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम. तशीची खंयचे मास अशे पुरो खंयचेची शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अशे पुरो विंगड खंयचे खंयचे पर्व अशे पुरो हे कस्य नासल्यार समेत हे पुरुषोत्तम मासाक ಕಲಿಯುಗಾಂತ ಕಶಿ ಮಳರಿ ಷೋಡಶೀಂ ಕಲೋ ನಾಹರ್ಹಂತಿ 16ನೇ ಒಂದು ಸಮೇತ ನೈತೆ ಮುಣಸಂಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ಗಮೋಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ಮಾಸಸ್ಯೈ ತಸ್ಯ ನಾರ್ಹಂತಿ कलामपि न षोडशी. अशस्तना कसनेची एक साधन करूचे पोरो अथवा निगमोक्तानी वेदोक्तदान शिल्सले कर्म करूचे पोरो हे सर्व कर्म अंत कशी म्हणून सांगणारी खंचेची एक तक्क तुल्यदान शिल्सले खंचेची एक संदर्भना म्हणून सांगून म्हणतात. 12 सहस्राणि गंगास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकरस्नानां यत्फलं सिंहगे गुरु. अशस्तना 12 सहस्राणि 12,000 वर्ष गंगेंतू स्नान केलं कसन एक पुण्याफलस त्या पुण्याफल अंतु एक तीर्थक्षेत्र स्नान केलरसके. तशीची गोदावरी सकरस्नान यत्फलम सिंहगे गुरु. तशीची गुरुन सिंहराशींत असेल तेदना आम्ही आता कुंभमेळ म्हणून म्हणतात अथवा अर्धकुंभ म्हणून सांगून पर्यंत तसल संदर्भाचेरी गोदावरी इत्यादी नदींतनी वचून घेऊन अथवा प्रयागादी नदींतनी पर वचून घेऊन कसन स्नान करतात त्या स्नान केल्यार कसन पुण्याफल मिळता तिथली पुण्याफल समेत एक अधिक मासांतू स्नान केल्ले मात्रान मिळता. तदेव फलमाप्नोति मासेवे पुरुषोत्तमे सक्रस्सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी. म्हणताना चांग जावन सले अनुसंधान पूर्वक जावन घेवन यत्र कुत्रापि हंगस्य पुरो कैयस्य पुरो खंय एक तीर्थ स्नान केल्ले मात्रान असल एक पुण्याफल तुक मिळता म्हणून म्हणलस. श्रीकृष्ण वल्लभो मासो नामना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वांछितम्. श्रीकृष्ण वल्लभो मासो हे पुरुषोत्तम मास म्हणरी ते कृष्णक अत्यंत प्रियदावन सले एक मासके. हे एक पुरुषोत्तम मास अंतू कोण योग्य रीतीर्ते सेवन करता सेव इत्यादी पुरा करता व्रत धरता तंगेल कसन कसन वांछित मन अंत सर इच्छास सर्व इच्छा परिपूर्ण दत्तगे. तस्मान् निषेवया शुत्वं मासंतं पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोयं पुरुषोत्तमवन्मुदा. अष्ट घेऊन हे एक मास तू प्रीतिपूर्वक जावन भक्तिपूर्वक जावन घेऊन सेवन करी. कसले एक म्हणरी हाव समेत ते मास म्हणजे दुर्वास मुनी समेत ते मास अत्यंत संतोषारी सेवन करता म्हणून सांगून म्हणलस. एकदा भस्मसात कर्तुम अंबरीशं क्रुधामया मुक्ताकृत्या सदा बाले सुनाभं हरिणाज्वलत मामेव भस्मसात कर्तुम तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तम व्रतादेव तच्चक्रम संन्यवर्तत. अशें आसतना एक फाटी अंबरीश महाराजाक मारका म्हणून सांगून घेवन ताका भस्म करका म्हणून सांगून घेवन हांव एक फाटी एक जटाग्नी दुखून घेवन तागेले जटा दुखून घेवन दुर्वास मुनीन ताका एक शाप दिलेलके. ते जटाग्नी उत्पन्न करून घेवन सोंड सोडलीके. त्या वेळार कसन दत्ता म्हणून सांगणारी अत्यंत श्रेष्ठ जावन सले सुदर्शन चक्र तो परमात्मो मकाची मार्का म्हणून सांगून घेवन पेटोवन दिता.
पेटोन दिराल तेदना हांव कसन की एक पुरुषोत्तम मास धारण केल्ला दुकोन घेवन त्या चक्रा दुकोन घेवन म्हाका रक्षण मेळ्ळें. नादरी हांव हे खंयची एक देह म्हूण सांगिल्ले दसले ते सुदर्शन चक्र दुकोन घेवन मिगेल कोप्पा निमिती नाश दावत बसिले. हे पुरुषोत्तम मास केल्ले मात्रान म्हाका तंत दुकोन घेवन रक्षण मेळ्ळें. म्हणटना हें एक पुरुषोत्तम मास म्हूण सांगिल्ले दसले अत्यंत श्रेष्ठ जावन दसले मास म्हूण सांगून घेवन म्हाका हाजी दुकोन घेवन कळ्ळें. त्रैलोक्यं भस्मसात कर्तुं समर्थं तच्च सुंदरी मय्य किंचित करम जातं तदा मे विस्मयो भवत. म्हणटना तिन्ही लोक भस्म करचे एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन दसलेची ते एक सुदर्शन चक्र. तसल सुदर्शन चक्र म्हाका पुरुषोत्तम व्रतस्थ जावन आशिल्लें म्हाका एक भस्म करनाचें आसका म्हूण दरी हेंची अत्यंत व्हड कारणमय म्हूण सांगून घेवन म्हाका दरीची भारी एक विस्मय जाल्लें, एक आश्चर्य जाल्लें. तस्मात् भयस्व सुभगे श्रीमंतं पुरुषोत्तमं इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विरराम मुने सुताम. अशी सांगून घेवन तूं हें पुरुषोत्तम मास म्हूण सांगिल्लें जालें अत्यंत पवित्र जावन आशिल्लें मास जावन आसा. तें एक मास तूं विशेष जावन घेवन तूं ताजेर भक्ती दवन घेवन आचरण करी. तशी केल्ली मात्रान तुगेले सर्व कश्ट दूर जाता, तुगेले कसन इश्ट आसा प्राप्त जाता म्हूण सांगून घेवन तशी विशेष जावन घेवन तिका सांगिल्लें तेन्ना ती कसन करता म्हूण सांगल्यारी मुखार वचून तें मास आचरण करतकी अथवा तें मास म्हूण सांगिल्लें जाल्यार त्याग करतकी म्हूण सांगिल्लें जाल्यार मुखावेले संचिकेंत आमी पळोवया. म्हणटना हें एक विशेष जावन आशिल्लें जाल्यार पुरुषोत्तम मासाचें महत्व कसने म्हूण सांगून घेवन दूर्वास मुनिदरीची सांगची जाल्यार एक हें अध्याय भितरी हंत भितरी येता. तशी हें आयकल्लें आसा आमी हें देवाले अनुग्रहाक पात्र जावो. तशीच हें एक 2 उत्तर हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करतस. श्री कृष्णार्पणमस्तु.